बीजेपी तर्फे ट्री प्लांटेशन आणि प्लांट डिस्ट्रीब्युशन हो प्रोग्राम आम्ही आयोजित केलेलो आसा। वार्षिक पद्धती प्रमाणे हो आम्ही वर्साच्या वर्सा करता। तसेच हो आयज आमच्या करासवाड्याच्या भागात वॉर्ड नंबर 4 हो आम्ही आयोजित केलेलो आसा। तेन्ना तुमी सगळ्या हांगा जे कोण प्लांट घेवपाक गेले तेंच्यांनी आमच्या आमदारा कडसून ती स्वीकार करपाची, तशीच कोणाची जाय पळय तशी आमच्या आमदाराच्या घरा कडेन आसा। तेंच्यांनी एक 800 ते 1000 झाडां इल्लेली आसा ती तेंच्यांनी घेवपाची। And make sure that it has a very healthy growth. To keep this in mind, we have dedicated party workers with us today. आणि प्रत्येक जाणाची जबाबदारी जावन आसा एक सॅपलिंग घेवचें आनी आपल्या घरान लावचें। थ्रू दिस वी विल ट्राय टू प्लांट एज मेनी ट्रीज एज पॉसिबल। बाब सुशांतान सांगलां तशें 800 ते 1000 भर आमचे कडेन झाडां आसा। कोणाक गरज आसा जाल्यार तेंच्यांनी आमगेर येवन ती झाडां व्हरच्यो आनी ती झाडां मातशें लावच्यो। खूब जाण येतात व्हरतात पूण कांय कारणाक थोडे जाण ती लावपाक शकना आनी ती तेजे कॅर आनी अपकीप करपा खातीर पावना। So it is my humble request during this time we have a good amount of rainfall in the state of Goa. And हांव विनंती करता प्रत्येक फक्त म्हापशा मतदारसंघा भितर न्हू but all over Goa is a very beautiful state with a lot of greenery. Let us keep up the tree plantation drive that we've been doing in the last 5 years of my tenure. आनी हाजे पयलीं इतलीं वर्सां आमी करीत आयिल्ले आसा। Let us keep this in the true spirit of being one with nature, and let us ensure that we plant as many trees as possible during this year. आमकां सगळ्यांक खबर आसा पर्यावरण रक्षण ह्याच्या खातीर ट्री प्लांटेशन आनी झाडे जगवा झाडे लावा तितलेच महत्वाचे आसा। आज हो सुंदरसो प्रकल्प घेतलेलो आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यानी सांगलेले एक पेड़ माँ के नाम। ही धरती माता आसा तिचे जशी आम्ही आईची आमची काळजी घेता तशी या मातेची काळजी घेवप तितकेच महत्वाचे आसा। आणि प्रत्येकाने फुडें सरून एक झाड एक वृक्ष लावप तितकेच महत्वाचे आसा जेणे करून आमच्या पर्यावरणाची रक्षा जातली। आयच्या ह्या कार्यक्रमात आमचे डेप्युटी स्पीकर आमचे आमदार यांच्यानी जे पद्धतीने आज ट्री प्लांटेशनचा कार्यक्रम आणि सॅपलिंग डिस्ट्रीब्युशनचा कार्यक्रम घडवून आणलेले आसा। त्या खातीर हांगासर वायस चेअरपर्सन आसा आनी एक्स चेअरपर्सन इज ऑल्सो देयर आणि सगळे माझे हांगासर कार्यक्रम आसा बीजेपीचे आणि आमचे हांगासर आसतले सगळे म्हणजे भावांनो प्रत्येकान एक विनंती आसा प्रत्येकान एक झाड लावप तितलेच महत्वाचे आसा। पर्यावरणाचे रक्षक आणि आमचे आदले कर्तव्य जावन आसा आमी झाडे जगोवन म्हणटा त्या पर्यावरणाच्या रक्षणा खातीर आमचो हातभार लायतले।